Kaskabali Nirmi Ami Boguntuka Rup Rup bagi sekali Rup Rup bagi sekali Rup Rup bagi sekali मोगाळ बाबा बहिणीनो या संजेच्या वेळा या देव टेंपलांत जणेकली संगता जमल्या देवाचे आराधन करूं बो पवित्र युकरिस्तांत खरोच संपूर्ण नेज रितीन हजर आसच्या जेजूचे आराधन करूं व तो संतोष म्हाका आनी तुमकां ह्या घडये वा ह्या वेळार बगूंक जाय आमच्या बेजोड जिवितांत हांव आमी हरयेतली थोडो वेळ जेजू सांगता करसूंक आयल्या कोणेय आमचेर वतड घालूंक ना बलात्कार करूंक ना बगार देवानच म्हाका आनी तुमकां ताच्या प्रेरणान बरोवन आनी त्या प्रेरणाक आमी स्पंदन करन बरें मन दाखोवन ह्या घडये ह्या देव टेंपलांत ताचे संगता रावोंक आयल्या आमी हर एकली प्राजीत काळ आचरण करून आसा तिसऱ्या लितुजीक वर्साचो प्राजीत काळ आनी ह्या प्राजीत काळार म्हाका आनी तुमकां परत 2025 वर्सां आदीं जेजूच्या जिवितांत कितें जाल्लें कितें केल्लें तें आजुनूय आमी नियाळ करूंक जाय जेजू एक फकत चारित्रीक मनीस जावन जियोंक ना ताणें उलयल्लीं उतरां ताणें केल्लीं तीं अजापां ताणें दिल्ली शिकोवण आजुनूय आमच्या जिवितांत बदलावान हाडूंक शकता हाडूनच आसा देवान तसो मोग म्हाका आनी तुमकां पातकान आसतनाच कुर्सार ताणें मोरच्या मुखान दाखयलां ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आसतना चड आनी चड आमचें जिवीत ताचे सारकें जावच्याक निरंतरी मागया हो वेळ आमकां फावो जाला देखून आमी अर्घ दिवया देवाक ऋणी जावया आनी ह्या युकरिस्तांत आसचो जेजू म्हाका आनी तुमकां हो थोडो वेळ करशीत आसतना ताच्या मोगाची ऊब आमी भोगूंक आमची प्रार्थना ताचे मुखांतर देवाक भेटोवंक तशेंच आमचे संवसारी जिवीत आनीकी उत्तम रितीन जियोवच्याक आमी करसूंक वयच्या त्या वेळा मुखांतर जेजू सांगता आसतना आमी मागया आमचो अभिमान आमचो मोग आनी उपकारी मन ह्या युकरिस्तांत आसच्या जेजूतय आमची तकली भक्तीन मनान बागोवन आमी
त्याचे आराधन करया आणि गवया गीत येसु देवने शरणम, येसु क्रिस्तने शरणम. सत्य
शरणम् मोगाळे बाबा भयणीनो, ह्यो थोड्यो भोव मोलादीक आमच्या जिविताच्यो घडयो युकरिस्तांतल्या जेजू सांगाता करसूंक आशेत आसतना हो विशय नियाळ करया आनी हो विशय आमच्या जिवितांत पाळूंक इल्ली मिनात घेवया आनी तो विशय जावन आसा कश्टांद्वारी आमचो बोवाट थीर जाता, देवाची वळख जाता. परस सांगता, कश्टांद्वारी आमचो बोवाट थीर जाता, देवाची वळख जाता. कोडू वखद पियोंक कडसण्याच्यो वस्तू खावंक कोणायकी नाका, पूण गडसण्यान भरलेल्यो वस्तू खावंक हरियेंतल्याक खुशी. कोडू वखद बरें म्हूण चिंतून आवय भुरग्याक तें जबरदस्तेन दिता. हे वरवीं भुरग्याची भलायकी बरी उरता म्हूण जरा चिंता जावन आसा. परिक्षेक कश्ट काडून शिकनासलेल्यांक कशें तरी सुलाभाच्यो वाट्यो मेळटीत ही म्हणली आतुराय. देखून सवालां पत्रां खंय मेळटीत म्हूण तीं सोदून आसतात. आधुनीक दिसांनी सर्व सवलत्यो आसल्यारय मनीस आनीकय सुलाभेन जियोवच्यो वाटो खंयच्यो म्हूण सोदता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें आनी हें जिवीत म्हणलें देणें ह्या संवसारांत जियोंक हर प्रयत्न करता. आनी ह्या जिविताचो शेवट ह्या संवसारांत आमी जियोंक प्रयत्न करता. आमच्या जिविताचो शेवट इतलोच जावन आसा. जसो सर्गीचो बाप पवित्र, आमी जाय पवित्र. जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशें आमी जाय सर्व बरी. जसो सर्गीचो बाप दयाळ,
तशी आमी जायचंय दयाळ. पूण ह्या संवसारांत आमी हेरां सांगता जियेत आसतना हो शेवट कितल्या मापान पाडूंक प्रयत्न केला आनी हो शेवट पाळच्याक देवान ताचे उपादेश दिल्यात आनी ते उपादेश आमी अशकत आनी दुर्बळ मनशां पाडूंक प्रयत्न करनासा आनी एक झूज निरंतरी आमी झुजून आसा. एक म्हजी खुशी आनी एक देवाची खुशी. जेन्ना हांव आनी तुमी आमची खुशी करता तेन्ना हांव आनी तुमी पाताक आदरता म्हूण देवाचें उतर आमकां भोव सोंप्या रितीन सांगता. पूण देवाची खुशी करूंक खंडीत पंथवान देवान आदाम आनी एवेक रचतना तांकां स्पश्ट सांगिल्लें एदेन त्या वैकुंठांतलें कसलेंय फळ खावियेत पूण त्या रुखाचें फळ खायनजो जाल्यार तिसरो मनीस सैतानान त्या स्त्रियेक नाडले म्हूण देवाची तो सांगता. तुमी तें फळ केल्यार देवा बरीं जातल्यात. कोणें सांगलें खंय नजो म्हूण. आनी सैताना सांगलें देव ताची खुशी करता जाल्यार आमी कित्याक आमची खुशी करूंक नजो. तशे खातीर तांणी सुरवेरीस आदारलें पाताक आमी करनासा मस्त बोटी आमी देवाची खुशी करच्या बदलाक आमची खुशी करन कितलेशे समस्ये आमच्या जिवितांत हाडून येता. मस्त बोटी म्हजें आनी तुमचें जिवीत ते वेचीक पुता बरी जाता. आमी इल्लें सामान्य जिवीत जियेत आसतना कित्याक इल्लें असामान्य जिवीत जियेंक नसो म्हणलें चिंता बेता आनी कशी तो वेचीक पूत वेचीक बापाय तावन पयस वयले एन्जॉय करता आनी आखरेक ताचें जिवीत कितें जाता म्हण आमी जाणा. पूण देवान दिल्लें स्वातंत्र्य म्हणलें तेणें आमी स्वार्थाक वा आमच्या कुडीच्यो वडण्यो ददोशी करच्याक खुशालकायेन करसूनच्याक आमी वापरला म्हूण येत. तर मग बाबा बेनिनो ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आसा. परत आमकां अवकाश देवानच फावो केला आमचेंच जिवीत व्हरून पडोवंक. म्हजो आनी देवा मदीं संबंद कसलो जावन आसा. म्हजो आनी पेल्यातय संबंद कसलो जावन आसा. आमी कितलेय बारीक रितीन श्रृंगार केलें जाल्यार कसलेय बेस्ट शॉपां मेळचें पावडर आनी कितेंय गेल्यार बारीक रितीन लोकांक मात फोटो सोडून देवाक फुटोवंक जायना. देव सक्कड पळयता जाल्यार जाणा आसोनी देव पळयता म्हूण जाणा आसोनी मस्त भोंवडी आमी आमच्या वाटेनेचे देव तूं तुज्या वाटेनच चल म्हणची. पूण खंडीत दीस येतलेच देव आमकां जाय तितले अवकाश दिता. विविध मनशां मुखांतर आमचें जिवीत बदलूनच्याक देव आपोवणी दिता. आनी केदाळ आमी बदली ना आमची जिणी बदली ना आमचे थंय सक्कड समा आसा. म्हजो मुखलो मनीस समाना तो मात्र म्हाका सांगता हें समान तें समाना करूंक. तशें म्हळ्यार एक दीस जडती आसतलीच.
हांवें पयलेच सांगिल्लां म्हज्या सर्मांनी म्हजें जिवीत वा आमचें जिवीत आमीच बरें करचें, आमीच पाड करचें, आमी करच्या निर्धारा मुखांतर. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी जेजू समकार आसा. हे घडी आमच्या जिविताची नदर घालया. मस्त भोवटी आमी हेरांचें जिवीत पळोवन, तांचे पातकी जिणी पळोवन निंदा केल्या, तीर्प दिला. पूण आमचें उणेपण हितूनच दवरलां. त्या खातीर जेजू ताच्या परगळजिन्या वेळार परत परत ताणें खंडन केलें. एकच कपाटपण म्हळ्यार मुखार एक जिवीत, भायर एक जिवीत, भितर आनी एक जिवीत. आमी केदींच देवाची तो सांगता दोगांची सेवा करूंक जायना. पयशांची आनी देवाची एकाच वेळा सेवा करूंक जायना. एकच देवाची सेवा, नाजाल्यार पयशे. आनी देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता, जर तूं वेदी मुखार काणी काडटना तुज्या भावा भयणी भशेंत कितेंय उणेपण आसा, थंयच तुजी काणीक सोड, बाबा लागीं राजी जा. आनी राजी जाल्यार मात्र आमची काणीक देवाक मानवतली. देवाक आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो काणीक गरज ना. बगार ताका जाय एक नितळ आनी निर्मळ काळीज आनी दया. देवाची तो सांगता आमचे उणें म्हूण स्विकार करया. ह्या प्राजितराच्या काळार अर्पणी आमच्या जिणेंत मदला हाडया. कित्याक आज हांव आनी तुमी जें जिवीत बदलिना, फाल्यां बदलिता, परवां बदलिता आनी दीस आसात. आनी अशें चिंतून आसतना देवाचें आपोवण येतलेंच. तें देखून आतां आमी देवा समोर आसा, जेजू समकार आसा. आमचें जिवीत कशें आसा? जर आमी पताका धरलांच, व्हडलीं व्हडलीं पताका धरनातल्यार चिंतनांत, उलोवण्यांत, पताका आदारल्यांत, तोदे भोवटी करण्यांनी आमी आदारल्यांत अस्कत मनशां. पूण देवा लागीं आयल्यार म्हाका आनी तुमकां नवें जिवीत मेळटा, भरवोसो उदेता, आशिर्वादां मेळटात. कित्याक जास्त इवकरिस्तांतल्यान जेजून म्हज्या आनी तुमच्या पातकां खातीर ताणें आपलो प्राण सॅक्रिफीस केला, नवें जिवीत आमकां दिलां. तें देखून आमी केदींच चिंतचें नाका आमची पातकां ताचे कुरपे वरवीं व्हड आसात. पूण देव इतलेंच आशेता आमी पातां करनच रावचें न्हय, ताच्या कुरपेची वा दयेची परिचय करची न्हय. आमी पातकांत आसतना ताची सशी धांवून येवचें आनी परत ताका संतोश हाडचो आनी ताचे खातीर जिवचें. आमची सर्व पातकां मती काडया आनी देवालागचें बक्षाणें मागून गावया गीत. हांव आयलां तुजेशी बापा, म्हजें काळीज उगडापून तुका, भरवोसून तुजेशी आयलां बापा, आशिर्वाद दी म्हाका.
मोजा काळी सुद्धा पण तुका सर्वस्व तुझेशी आईला बाबा आशीर्वाद दे माका आवायला तुझेशी बापा मोजा काळी सुद्धा पण तुका सर्वस्व तुझेशी आईला बापा आशीर्वाद दे माका मोगान तुझ्या लहानपणी हांव वाडटलो संवसारी आशा कुशा सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुजेशी बाबा मोजा काळी सुद्धा पण तुका सर्वस्व तुझेशी आईला बाबा आशीर्वाद दे माका तुझे विडे दिसानी रात सुसमाधान आशेलो तुझे कुशेचे काय गुमान नासता स्वाकुशी करून आसलो हांव आयला तुजेशी बाबा मोजा काळी सुद्धा पण तुका सर्वस्व तुझेशी आईला बाबा आशीर्वाद दे माका बक्षी माका राजे जावंका वाशेता आस्तावली जिणी बदलून बापा हांव तुझ्या मोगान जियेता हांव आयला तुजेशी बापा मोजा काळी सुद्धा पण तुका सर्वस्व तुझेशी आईला बापा आशीर्वाद दे माका हांव आयला तुजेशी बापा मोजा काळी सुद्धा पण तुका सर्वस्व तुझेशी आईला बापा आशीर्वाद दे माका सर्वस्व
तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका आशीर्वाद दे म्हाका आशीर्वाद दे म्हाका मोगाळ बाबा भयणीनो, जे कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता ते आमच्या सक्ते वरवीं न्हय वा देवान दिल्ल्या देण्या वरवीं न्हय, बघा देवच बरें करता. देव बरो तसो मोग ससनाक बाळटा. आमचें जिवीत ताचें देणें जाल्ल्यान हें जिवीत बरें करच्याक तस सर्व आशिर्वादांनी भरता. जेजून ताचे परगट जिणे वेळार देवाक अर्घ्यां दिली, पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाक अर्घ्यां दिली. कित्या खातीर बुद्धवंतान तावन जाणट्या तावन लिपोवन दवरल्यो सर्गींच्यो वस्तू ल्हानांक म्हणजे ताच्या सिसांक उगडाप केल्ल्या खातीर. बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हूण जेजू देवाक अर्घ्यां दितना सांगता. जर जेजून बापाक ताच्या शिसांच्या जिवितांत बरें केल्ल्या खातीर वा सर्गींच्यो संगती उगडाप्यो केल्ल्या खातीर अर्घ्यां दिली जाल्यार हांव आनी तुमी कितले फावटी देवाक ऋणी जायचय. आमी सेमचें तें वारें, आमी जियोवचें तें परिसर, आमी जियोवचें तें कुटाम आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत बेडची भाऊ भयणी तशेंच आनी हेर खंयचीय तें आमी जोडून घेवंक ना. मगार देवानच ताच्या बऱ्या मोडा मुखांतर म्हाका आनी तुमकां दिलां. आमी कश्टांत आसतना पिडेसरेंत आसतना देवाक भोव मारल्या, पूण आमच्या जिवितांत आमकां चिंतूंक असाद जाल्ल्या रितीन देवान आशिर्वाद वतना देवा तुका देव बरें करूं, देवा तुका अर्घां स्तुती वंदन म्हूण कितले फावटी आमी कलतेपणी म्हणा. देवाक आमच्या दिनवसनाची गरज ना जाल्यार आमी ताची रचना जावन आसतना हें आमी करचें काम जावन आसा. आमच्या वावरांत प्रतिफळ दिवचो आमी न्हय, मगार देवान आशिर्वाद घालीचे. आज हांव आनी तुमी कितेंय जाल्यां जाल्यार तें ताच्या कृपेन, कित्याक देवाचें उतर सांगता, सांत पावलूस सांगता ताची कृपा म्हज्या जिवितांत निर्फळ जावन सोडूंक ना. आनी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत देवाची कृपा निर्फळ जावंक ना. जर जाल्या जाल्यार तूं आनी आमीच कारण, कित्याक आमी त्या कृपेक सरी जाल्ली जिणी जियोंक प्रयत्न करूंक ना. तर मग बाबा भयणीनो, हर एक दीस आमचें जिवीत जाय एक
स्तुती गीत पूण तो डेबोटी म्हाका आनी तुमकां बघता इतलें सोबीत जिवीत तो डेबोटी जाला जडायेची वजन देवाक कोणी वजन जावंक ना देवान बरें करन चिंतून चिसबूद बंद काय बरें पळोवन ताणें उपयोगसून आमकां बऱ्यांतली बरी आशिर्वादां दिल्यांत तशें खातीर देवाचें उतर सांगता देवान केल्ल्या सर उपकारांक हांव कितें दिवं वॉट कॅन आय गिव टू द लॉर्ड who has done so many wonderful things in my life. आमकां सक्कट सांगती करूंक वेळ आसा पूण कितलो वेळ हांवें आनी तुमी देवाक अर्गां दिवच्यान उक्त्यान न्हय मावूनपणी तर ह्या घडयेन ह्या घडये आमी जेजू समोर येता आमी अर्गां दिता हर एका घडये देवाक अर्गां दिवचें आमचें काम आमी जल्मात आवन आज पर्यंत देवान आमकां राखलां देवान ताचे देवदूत दिल्यात काळो काळांत आसतना उजवाड दिला आ काळांत आसतना ताणें ताचें उतार दिवन आमकां बळवंत केलां तर आमी कितले ऋणी जाल्या आतां देवाक थोडो वेळ अर्गां दिवच्याक करसिया म्हजी आनी तुमची जबाब जावन दी अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू हो नवो दीस आमकां पळोवचें बाग फावो केल्ल्या देवाक अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या नव्या दिसा सर्व वायट विघ्नांतले राखलेल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या दिसा बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां बरें कुटुंब दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां बरें इश्ट मंत्र दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमी कश्टांत आसतना दुखांत आसतना देवान बऱ्या मनशांक धाडून तांचे मुखांतर आमकां बरवसो दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां क्रिस्ती भोंवडांत क्रिस्ती बरवश्यांत क्रिस्ती मोगांत वाडचें बाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू हो प्राजीत असो काळ आमच्या जिणी बदलप असो काळ जावन दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमचे मुखांतर हेरांक बरें करचें विशाल चिंताप देवान आमच्या जिवितांत घाल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमचें जिवीत सर्व अनवरतां राखचे खातीर देवान ताचे राखण बडवे दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या संवसारांत जियेत आसतना ताची योजना प्रमाणे बेस विंचून काडून त्या बेसा मुखांतर देवाचें राज बांदूंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सर्व आमची उसालेली अर्गां मागणी उशानांतली अर्गां मागणी सांगाता घालून गावया गीत दिनवास सोम्या तुका दिनवास दिनवास जेजू तुका दिनवास
दिनवान सौम्या तुका दिनवान दिनवान जेजू तुका दिनवान दिनवान सौम्या तुका दिनवान दिनवान जेजू तुका दिनवान जिने पयनात आसता तारक मोसो जालो जिने पयनात आसता तारक मोसो जालो सोम्या तुका दिनवान जेजू तुका दिनवान सोम्या तुका दिनवान जेजू तुका दिनवान दिनवान सोम्या तुका दिनवान दिनवान जेजू तुका दिनवान जिने पयनात आसता तारक मोसो जालो सोम्या तुका दिनवान जेजू तुका सल्माचे घडीत राखून सांबाळलो देवदूताचे ताबे म्हाका ओपून दिलो सल्माचे घडीत राखून सांबाळलेला देवदूतांचे ताबे म्हाका ओपून दिला भुताचे सुचे मासते वायटांतले निवारला दिनवान सोम्या तुका दिनवान दिनवान जेजू तुका दिनवान जिने पयनात आसता तारक मोसो जालो सोम्या तुका दिनवान जेजू तुका दिनवान काळोखांत चलताना उजवाड मुजेर फांकलो काळोखांत चलताना उजवाड मुजेर फांकलो आकांतांत आसतना दैवीक उदार दिलो आकांतांत आसतना दैवीक उदार दिलो पवित्रत्म्याचे ओट करपे म्हाका केला पवित्रत्म्याचे
व्हड कृपे जीवन पावन केला दिनवास सोम्या तुका दिनवास दिनवास जेजू तुका दिनवास चिल्ले पडला रास्ता तारुक वचो जाला सोम्या तुका दिनवास जेजू तुका दिनवास सोम्या तुका दिनवास जेजू तुका दिनवास मोगाळ बाबा भयणीनो जेजूनच शुभ वर्तमानांत मुळां सर्ग आनी पृथ्वी एक दीस सरतली पूण हांवें उलयलेलीं उतरां केदींच सरची नात ताचीं उतरां सस्नीक जिवीत दिवंक शकतात आनी आमची संवसारी जिवीत बऱ्यान जियोवच्याक तेमकां प्रेरण दितात परत तेंचे सस्नीक जिविताक व्हरचें तेंचे उतर आयकोवच्याक सर्व आमी एक घडी उबी रावया मातेवाचो वांजेल अवस्वर 16 वळी 21 ತಾವನು 27 म्हणसर तवळ तावनु जेजू आपले जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या सिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगाड्या शास्त्र्या आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें ससूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें तेदवा पेद्रो ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो तितल्यार जेजू पेद्रो थंय गुवोन म्हणूंक लागलो म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हजे वाटेर आडकळटा तूं तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्तांव सर्व आमी बसया मोगाळ बाबा भयणीनो आमकां मोगाची जावन आसलेली आनी सदांच आमच्या संगता आसची तांणी कश्टोंक नजो बगार संतोषाचें जिवीत सरी जय म्हूण आशेत हांव तशेंच पेद्रोनी आपल्या मेस्त्री विशयांत चिंतलें पूण जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो कस ससूंकच मरोंकच आनी ताणें 3 फावटी विविध संदर्भांनी ताचे परगड जिणे म्हळ्यार स्पश्ट सांगिल्लें आनी आतां आमी आयकलें देवाच्या उतरांत
ताचे सिसां लागीं जेजू विशांत लोक कितें म्हणटा वा उपरांत तुमी म्हजे विशांत कितें म्हणटात ह्या दोनी सवालांक जापी दिल्ल्या उपरांत मुखलो भाग आमी आयकलो. ज्या तोंडात हांव जेजू कोण म्हूण परगट केल्लो तसो थोड्या वेळा उपरांत आपूण कस वचूंक येता, आपणाक मरण आसा, आपूण प्रधान याजकांच्या मलगड्यांच्या ससूंच्या हातांत कस वचूंक आसतले, मरण मरतलो म्हूण सांगता आसतना पेद्रूक तोडवूंक जालें ना. जाल्यार जेजून कितें म्हणलें ताका, हांव जें कितें ह्या संवसारांत आम्हा हर एकल्याच्या खातीर करूंक येता ताका तूं आडकळ करी नाका. आडकळ गली जाल्यार जें मिसांव देवान दिल्लें तें मिसांव अधुरी उरतलें, तशेंच उरतलें. त्या खातीर अपूर्बायेचें उतर जेजू पेद्रूक वचून सांगता, म्हजे सरशिलो पयस सर सयतना तूं देवा बरी चिंतयनाय मनशा बरी चिंताय. इल्ल्या वेळा पयलें तुमचो क्रिस्त जिवे देवाचो पूत जेजून सांगलें हें कोणें मनशांनी तुका उगडापें करना पड हे सर्गींच्या बापान हें सत उगडापें करूंक तुजे मुखांत केलें. तर मग भाव भयणो, आमी ह्या क्रिस्ती जिवितांत कश्ट नासतना जीव जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सच एक पंतवनाचें जावन आसा. आमी कोणाचोय फालतू मनशाचो फाटला करिना. ज्या मेस्त्रीन सोम्यान आमकां एक निदर्शन दिलां कशें आमी आमच्या कश्टांत देवाचो सांगत आमकां जायचय. तर मग बाबा भयणो, आमच्या जिवितांत आशिल्ले ल्हान वा व्हड कश्ट आमी स्विकार करया. त्या कश्टा मुखांत देव आमच्या जिवितांत बरें करता. जर जेजून कस आसूंक नात तर आमकां सर्वण मेळटी ना. आमच्या जिवितांत खंडीत शुक्रार आसा जायच आनी ते आसल्यार मात्र आमी पास्कांचो आयतार पळोवंक आमकां फावो जातलें. जेजूनच म्हणलें आसा, ह्या संवसारांत कश्ट दगदणी आसतलीच, धैर्य घेया, हांवें संवसाराची जैत व्हेलां. आमच्या जिवितांत असले सर्व कश्ट देवाक समोपण दिवया. जावं आमच्या कुटुंबांत, आमच्या व्यक्ती जिवितांत विविध रितींनी कश्ट आसूंक पुरो, पूण जे कश्ट फूट जावंक पुरो, देव कोणोरूंक पुरो, तरी बोटी ते कश्ट आमच्या जिवितांत दवरूंक पुरो. त्या खातीर एक भोव आपोळबायेचें उतर आसा, जें कितें गूण जायना तें आमी ससिजे, वॉट कॅनॉट बी क्युअर्ड हॅज टू बी एन्ड्युअर्ड, हें आमचें काम जावन आसा. कित्याक त्या मुखांत एक हेरांक प्रेरण आज विविध तरांचे कॅन्सर पिडा भाव भयणी ल्हानांक प्रायाच्यांनी तरणाट्यांक ती पिडा रियली पाडकन आसा. ते देखून त्या पिडे वखद ना, पूण जे कश्ट त्या पिडे लागून मेळटात ते सोंसतना आमी सशे कश्ट कितेंच न्ही त्याक सरी केल्यार. आनी ह्याच संवसारांत तयार करता कशी सिस्टर अल्फोन्सान चड आनी चड कश्ट मागून घेतले, त्या वरवीं देवाचो मोग म्हाका फावो जावच्याक. आनी जे जाणी क्रिस्ता खातीर कस आसल्यात तांकां संदासो करो मेळ्ळा. ते देखून फाटीं सरचें नाका. जेजून सांगलें आमकां आयकलें, कोणाक म्हजो फाटला करूंक खुशी आसा तो आपणाक स्विकार करून दी, आपलो खुरीस घेवन दी आनी मोठ्या फाटल्यान येवन दी. जेजून आमच्या पातकांचो
पथकांचें वजें त्या क्रुसार उपार घेतलां आनी त्या क्रुसार आमच्या पथकांक केळयल्यान आनी आमकां नवें जिवीत दिलां. तर आमी मेळचे आमकां कोरीस मोगान सस्या कितें पूण बरेंपण रांग जावन दिवन मागया. सर्व आमी दिमी मोडया. वो बरो अवकाश संजेच्या वेळार 1 घंटो युकरिस्तान जेजू संग आसता करसून आमच्या जिवितांत आनी ताची गठाय ताचें प्रेरण सकत आनी इल्लें चडयल्या खातीर एक कडेन मावून रावून आमच्या काळजा मनांत आसली सर्व मागणी भक्तीन भावार्थाच्या स्पिरितान घालतेपणाच्या स्पिरितान युकरिस्तांतल्या जेजू समोर दवरया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी 10वे क्लासीची भुरगीं तांची बोर्ड एग्जाम बरोवन आसात. फाल्यांच्या दिसा 4थी एग्जाम ती बरोवंक वेतात. सोशल सायन्स भुरगीं बरी तयाराय करनासात. जी तयाराय फाल्यां एग्जाम बरयत आसतना जें शिकिल्लें बऱ्यान उडास करूंक बरें अंकन बरोवंक आनी बरे अंक जोडूंक कुमो करच्याक युकरिस्तांतलो जेजू तांकां सर्व आशिर्वाद मागया. तशेंच आमच्या पापा साहेबा खातीर मागया ताची भलायकी बरी जाल्या आनी बरी जावनशाक आनी इगर्ज मदेचें एक बरो गोड जावन तें काम मुखार सोचे ताका देव कृपेन बरोवन मागया. ही सर्व उसारलेली उसानांतली मागणी जेजूच्या पांयां तळाक दवरल्यान स्विकार करून दी. एक दीस नियेस करून दिवन मानून घेवन आतां आमी गव्या गीत हे देवडा सक्रामेंतान. ये देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. आमचे दिसपडते जिणेंतले कश्ट आनी समस्ये मोगान स्विकार करून तुजो फाटलाव करूंक आमकां आदार दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.